जेता आधारला रेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोष उल्हासात गीता गाया तुझे सशी भावल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसू तुमचे सौवे आसो. ह्या सकाळींच वेगी वेगी आमी ह्या टेंपलाक धांवून आयल्या. पौशा थोडी जाणां तुमी आमसोरान आयल्यात. एक घडीभर तुमच्या बगलेक आसल्या पळया. एक घडीभर मास्क आमी घालनासो हें हांवें कित्याक तुमकां विचारचें गे म्हळ्यार सांत जाकोबाईच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास करून दिता. आमी देवाच्या मेजा भोंवतणी येत आसतना क्रिस्ताच्या ह्या जेवणांत भाग घेत आसतना आमच्या मदें ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणलो फरक केन्नाच आसूंक नजो. कित्याक देवा समकार आमी सगळां एकच. जर तर खंयच्याय कारणाक लागून आमच्या मदें असलो फरक जालो आमी ह्या जेवणाच्या मेजार बसूंक योग्य न्हय. देखून देवा करकां दिवया आमचो भावार्थ आमकां बरें शिकयता. आमचो भावार्थ आमकां सगळ्या सांगाता सोडदोडेन जिवंक शिकयता. ताच्या की चड करून आमी सगळ्यां जर तर देवाचींच भुरगीं आमी एकामेका मोगा मायपासान आदारसून सुदारसूंक जाय. देखून एक मेजाचेर एक जेवण घेता आसतना एक उतर आमी आयकत आसतना आमी सगळां एकच म्हणलें वळखून घेवन जर तर असल्यो संगती आमच्या भावार्थाची सतां आमी पाळोवंक फाटी सरल्या ह्या घडी आमच्या पातकाची दूख धरी आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मनात चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायते पातकां केल्या. ओमजो अपराध ओमजो अपराध ओमजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेवो सदां सांबाळ म्हणये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वऱ्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रामाणिक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हणून तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें पिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो
आमच्या महिमेमोत सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशा थंय पक्षापात करूंक तुमकां सोडिना जावं. एक ग्रेस्त मनीस बरें वस्तू न्हेसून बोटाक भांगाराची मुदी बी घालून तुमचे सभेंत प्रवेश जाता आनी सांगतच पिंजकार न्हेसलो एक दुर्बळय भितर सरता म्हूण चिंत्या. जर नाजूक वस्तू न्हेसलेल्या मनशांक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका घे म्हणून तुमी मनशात आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबें राव वा हांव पांय दवरता त्या मनये लागीं जमनीर बस म्हणून सांगशात तर तुमी तुमचेंच मोदें तर करतात म्हूण जालें न्ही. अशें सूख तत्वा प्रमाणे तुमी पयसालां दिल्ल्या बरीं जातात न्ही. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणो आयका, ह्या संवसारांत दुर्बळीं आसात तांकां भावार्थान ग्रेस्त जावं आनी आपलो मोग करतेल्यांक बसयल्या त्या राजाची दायजां जावं देवान विसून काडल्यात न्ही. पूण तुमी दुर्बळ्यांक अवमर्याद करतात. तुमकां दग दितेले आनी नितीसभा उजीर ओडतेले कोण? ग्रेस्त ते न्ही, तुमी जडलेल्या त्या श्रेश्ठ नांवांची निंदा करतेले. पवित्र पुस्तकां सरी जावन तुजो करताय तसो तुज्या पेलयसय मोग कर म्हूण दिल्लो श्रेश्ठ कायदो तुमी पाळटात जाल्यार तुमी बरी. पूण मनशा बदें तर करता जाल्यार तुमी पाताक आदरतात आनी अशें कायद्या प्रमाणे अपराधी जातात. देवाचें उतार हें. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतेली. सर्वेस्पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हड वेग मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश कश्टांतल्या मोडल्या उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरा ताका जाप दिली. म्हजे सवय मेळोवन सर्वेस्पोराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी सकळ ताचें नांव असिया. सर्वेस्पोराक हांव मेळूंक गेलो ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा आणवारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. कश्टांतल्या मोडल्या उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरा जाप दिली. कश्टांतल्या मोडल्या उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरा ताका जाप दिली. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सोम्या उत्मवानी जिवीत सासनीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सौम्य आसू. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसा सांगता सेझारिया फिलिपी नावाच्या शहरा भोवतणीच्या हळल्यांक बायसन गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी जाप दिली, थोडे तूं स्नान जाता जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशयांत कोणाकच तांणी सांगनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्या पेद्रू ताका कुशीक आपोवन भेस्तावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसा मुखार पेद्रूक भेस्तावन म्हणालो, मुजे सरशिलो पयस सरसयतना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. गीम आयलो म्हणटना आनी चड करून आतां प्राजीत असो काळ आयलो म्हणटा आसतना आमच्या फिरगजांनी ह्या आमच्या कामाच्या जाग्यांनी हांव जायतीं तुमी पिकनिकांक वेतात. पिकनिकांक वेतात. आतां पिकनीक म्हणटा आसतना मार्केटीक कोणी वचना. पिकनिकांक ताचीच म्हणली एक कितें अर्हता आसा, असल्या जाग्याक आमी वचूंक जाय म्हणून. म्हळ्यार म्हाका कसली जाप मेळटा की खंयच्या जाग्यांक तुमी पिकनिकांक बरे जागे म्हणून विंचतात? खंयचे जागे चड करून खंयच्या जाग्यांक आमी पिकनिकाक वेता? आतां म्हणनाकात फादरापा पिकनीक म्हळ्यार कितें म्हाका खबरच ना म्हणनाकात. कोणी थोडीं जाणां इतले सुलभायचे सवाल थोडीं जाणां लजेण सकला पळयतात. एका पिकनिकाक वचूंक जावं हांव तूं सांगता. थोडीं जाणां जायते रूख जड आनी आसले ते बरे कितें थंडाय आसल्या गांवाक वेतात. थंड खंय आसा, आमकां हांगा कारावळेंत ही दग सोसून सोसून पुरो जाल्या. एक दीस तरी बरे थंड आसल्या जाग्याक या म्हणून. थोड्यांक उदक लागीं देखून दर्या की न्हंयक की आनी खंयच्या कडेन तळी व्हड तळे आसात तसल्या जाग्यांक आमी वेता. खंयच्या कडेन शांत वातावरण आसा, हांगा आमच्या बसांचे आनी आमच्याच व्हेकलांचे हॉर्न तें पुरा धुळू शांत खंय वातावरण आसा थंय या म्हणून बगता. आतां हांवें कित्याक विचारचें हें? जेजू ताच्या शिसांक घेवन एका पिकनिकाक गेल्ल्या बरी सेझारिया फिलिप्पी म्हणल्या गांवाक वेता. पूण आयची सुवार्ता सांगता, मार्काची सुवार्ता, तो थंयच्या हळल्यांक शिकोवंक वेता आसतना आपल्या शिसां लागीं विचारता. म्हळ्यार तो एक गांव. मातेवाच्या सुवार्तेंत आमकां आनीक सडीत दुसरो विशय आयकूंक मेळटा, सेझारिया फिलिप्पी. आतां सेझारिया फिलिप्पी कितें बरें करून आमी समजून घेवंक जाय.
हाचे पाठ तळ तुम्ही समजल्यात जाल्यार जेजून विसारचे सवाली तुम्ही समजतल्या. ताणें ताच्या शिसांक विंचलां, तांकां पदवी दिल्या, तांकां तांचे मिसांव करूंक ताणें स्पश्ट एक दिशा दिल्या. ताणें कितें करूंक जाय म्हूण तो शिकयते आसा आनी ताच्या नांवान ताच्या शिसांकी तो ताचे मिसांव करूंक धाडटे आसा. आनी तासो गांव खंयचो गलिलिया सरोवराच्या भोंवतणीचो. गलिलिया सरोवराच्या भोंवतणीचो. आतां आज काल आमकां 25 किलोमिटर 30 किलोमिटर सदांचें जालां. गलिलिया टावन सुमार 40 किलोमिटर, एक 35 तावन 40 किलोमिटर पयस आसच्या गांवाक तो ताच्या शिसांक आपोवन व्हरता. पयलें जावन मिसांव कर्ण कर्ण हे शिसच तकल्यात. आमकां देखून हांवें सुरवेर विचारलें, पिकनीक म्हणटा आसतना भुरग्यांक तुमी म्हणा, एक आमी पिकनिकाक येता म्हणटा आसतना भुरगीं तक्षणा म्हाका खबर ना आयज कालची भुरगीं जायत म्हणटात की म्हणून, कित्याक लायफच थोड्या आमची जिणीच पिकनीक जाल्या. पूण या म्हणटात कित्याक हेंच काम कर्ण 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 आमकां पुरो जाला एक दीस तरी वेगळो. देखून जेजूच्या शिसांकी आतां आमच्या मिसांवा मोदें हे खंयचे जेजू आमकां एक सस्पेन्स दिवन खंयच्या एका पयशिल्ल्या गांवाक व्हरून येता. देखून ताचे सांगता या 40 किलोमिटरांची वाट बसार न्हय चलोवन पाय सगळे धुळीन भरून थकून गेल्यात. आतां पुरासाण जाल्या, पूण इतली पुरासाण जाल्ल्यां की त्या गांवाक वचून थंय पावता आसतना जी कोण इस्रायल गेल्यांत तुमकां खबर आसा चड करून आमच्या कितें ट्युरिस्ट पंगडांचे आमकां थंय व्हरतात. थंय वेता आसतना जॉर्दान न्हंयचे उगम कितें उदक तितल्या फोर्सान भायर येता. तितलें मात्र न्हय, थंड उदक. भोंवतणी पुरा मरुभुमी म्हळ्यार आसल्या कडेन थंय एक कडेन मात्र तितले सोबीत रूख पाचवेपण आनी एका पिकनीक करूंक जाय आसचो कसलो बरो जागो. आनी जेजू भोवशा ताच्या शिसा सांगाता बसता. तरणाटेच ह्या इल्लेशे प्रायेचे 30-40 35 50 वर्सां प्रायेचे पुरो दादले सांगाता बसून आसात. आनी चिंतया दादल्यांक तुमकां खबर आसा एक 10-15 जण दादले सांगाता बसून. थोडे जण कितें कितें हातांत घेतात, या सुशेगात हात पाय सोडून बसल्यात. आमी गप्पे मारचे, उलोवचे विशय खंयचे, आमी उलोवचे विशय खंयचे, चड करून आमच्या गुटाचे विशयी, जे आमच्या घरांनी उलोवंक जायनात, जे आमच्या वाड्यांत उलोवंक जायनात, फोनार उलोवंक जायनात, गुटान. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा ओ तोय म्हज्याच चिंतपाचो, आमी सकट एकाच वर्गाचे म्हणून. वय आतां दादले म्हाका आमी जल्मा पिकनिकाक गेल्ले न्हय म्हणले बरी पळयत याद म्हाका. वय की न्हय. असलो संदर्भ सोदून जेजू तांकां एक मस्त वैयक्तीक सवाल विचारता. आपूण कोण म्हणून तांचे लागीं विचारता. आपूण कोण म्हणून. आनी चड करून आमकां इल्लीशी कितें नाजुकाय आसा आमच्या जिणेंत. अरे सायबा म्हज्या जिणेंत अशें अशें जातें आसा, तुका हांवें करचें सारकें म्हूण भोगता गी म्हूण म्हजो बरो इश्टच म्हज्या लागीं विचारता जाल्यार हांव ताका काडिल्ल्या उतराक फाटीं जावप ना. तुवें करचें पुरा पाड, तुवें घेवचे निचेव पुरा व्यर्थ म्हूण हांव ताका तोंडा उतरां निट्ट सांगना. आमकांय दाक्षेण आसा, आमकांय दाक्षेण आसा. देखून जेजूचे शिशी बरे वाऱ्याची एक जाप दितात, वाऱ्यार जाप दितात. थोडे तूं प्रावाद्या मदो एकलो म्हणटात, थोडे तूं एलिया म्हणटात. निमाणे जेजू वाऱ्यार उलयनाकात, आतां निट्ट जाप दिया, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. भाऊ भयणीनो, हेंचो सवाल हांव फकत तुमकां सवाल विचारून सोडटां. आमी जेजूक कोण म्हूण म्हणटा? आमी जेजूक कोण म्हूण म्हणटा? व्याख्यानां आमकां पवित्र सभा ह्या आमच्या भोंवतणीची
कितें जायते हेर शिकोणदार 100 दिते आसात. जेजू आमचो सोडवणदार, जेजून आमकां तशें केलां, अशें केलां, अशें केलां. पूण वैयक्तीक जावन म्हाका जेजू कोण म्हूण बगता. सक्कड आसचें जेजू ताची जाप आमकां कशी दिता, सक्कड आसचें आमच्या जापी वयर. जर म्हजी जाप म्हज्या काळजांत तावून येता, जेजूची जापी तितलीच प्रामाणीक. जेजू प्रामाणीक आनी अप्रामाणीक म्हणून न्हय, पूण ताची जापी आमकां त्याच प्रमाणे मेळटली. जर हांव ही वयल्या बार उलयतां, म्हाका जापी त्याच नमुन्यार मेळटली. पूण जेजूच्या शिसा मध्ये पेद्रू आसा, इलो बडबडो मनीस. तो तक्षणा जाप दिता आनी म्हणटा, तूं क्रिस्त. पेद्रूची जावा पळया. पेद्रू खबर आसलें गी, कित्याक जेजू आणकी मरूंक ना, जिवंत जावंक ना. तो क्रिस्त देवान मागलोलो म्हणून भोवशा ताच्या काळजांत एक बोगुल्लें बोगाप ताणें सांगून सोडलें, तूं क्रिस्त. पूण ताणें सांगिल्लीं उतरां पळया, निट्ट थंयसर आमी तीर दवरल्या बरी नाटवाली उतरां. भाव भयणीनो, ह्या वेळार हांवें सांगूंक सोदचें, आमच्या मदें आतां तुमी हांगा इतलीं जाणां जमल्यात हांगा, हो विशय गंभीरान घेया, समजूंक पळया. आमच्या मदें हांव आतां याजक आसा, हांव हांगा तो शर्माव दिते आसा, देखून तुमच्या मदें बगूंक पुरो. पाद्र्यापाक देवशास्त्र खबर आसा, पाद्र्याप तांकां सडीत खबर आसा, कायनातल्या बायबला विज्ञाना विशयांत तुमकां आमच्या 100 वाटे सडीत खबर आसूं. देवशास्त्रा विशयांत बायबला विशयांत तुमकां सडीत खबर आसा म्हूण चिंतात. भाव भयणीनो, आमकां कितलेंय खबर आसूंक पुरो, आमी कितलेंय शिकल्या जावंक पुरो, पूण आखरेच्या घडये पेद्रू की तसलो अणभव उपरांत येता. कित्याक ताणें ताच्या दोळ्यांनी कुद्द पळोवंक आसा, ताणें ताच्या जिणेंत बगूंक आसा, ताणें जेजूक नेगारूंक आसा, ताणें रडूंक आसा, निमाणें ताणें मारतीर मरूंक आसा. तें पुरो उपरांत घडटा. पूण आतां थोडे मात्र तो शिकला जेजू विशान. ताका कितलें खबर आसा त्या सगळ्या संगतींचें पूर्ण म्हणल्या बरी तो जेजूक सांगता, तूं क्रिस्त. ताच्या काळजांत कितें बगलें ताणें तें सांगून सोडलें. देखून मागतानाय जायतीं आमी चिंताव, हांवें मागलें सारकें गी, हांवें वापरचे शब्द सारके गी. पळय आतां आमी थोड्या फावटी आयताराच्या दिसांनी आमी भावार्थ्यांची मागणी म्हणटा, एकलो या एकले कोणी येवन हांगा आयक आमचें प्रार्थना म्हणटा, आमी सकट मागता. पूण हांवें एक मागणें रावयलें आनी तुमकां विचारलें, बाबा भयणी तूं एक मागणें कर, आमी तक्षणा खावंक येता. जावं पुरो अचानक जावन हांवें विचारलें म्हणून, पूण आमकांच मागणें करूंक सांगा, उक्त्यान सांगा म्हणटा आसतना आमी खावंक येता. कित्याक हेरांक कितें चिंतलेलीं म्हज्या विशयान, म्हजी उतरां सारकीं पडटलीं गी, म्हजी उतरां सुकतलीं गी, सारकीं आसतलीं गी. परवा करनाकात. जेजूक तें गरज न्हय. जेजूक आमच्या काळजांत कितें जाप येता ती पुरो, ती जाप पुरो. हांव चिंता तुमी समजल्यात. देखून परवा करिनाकात. जर तर आमकां जायतें खबर ना, थोडेंच खबर आसल्यार पुरो. जेजू आमकां हेंच सवाल विचारता, तुमी या तूं हांव कोण म्हूण म्हणटाय. आनी पळया उपरांत कितें घडटा म्हणून. पेद्रू ताका सांगता, तूं क्रिस्त, भोवा पुरबाय. उपरांत जेजू ताचे कश्ट मरण तांकां सांगता आसतना पेद्रू म्हणटा, हें तुका घडचें नाका. आनी त्या वेळार जेजू ताका बेस्टायता, म्हजे तावन पयसर सयताना. जाचो अर्थ दुसरो आसा. आनी खंयच्या वेळार आमकां अवकाश मेळ्ळ्या वेळार सडीत शिकोवन आमी घेया. पूण त्या एका घडये भितर जावं पुरो 1-2 मिनटां भितर पेद्रूचें चिंतपच बदल्लें. पेद्रूचें चिंतप, ताच्या काळजा मनांत आयिल्लें चिंतप, आतां जेजूक मरूंक आसा जाल्यार म्हाका कितें फायदो. जेजू जर तर म्हज्या मुखार शर्तां घालता, म्हाका तातूंत कितें फायदो. ताची जापी त्याच मापान बदल्ली. पळया, आमी 5 मिनटां भितर या 1-2 मिनटां भितर पेद्रूच तितलो बदल्लो जाल्यार आमी कितले बदलचे ना. ही अस्कत काय आमच्या हरी एकल्यातय आसा. आतां कितें करया, बाळका जेजूच्या स्थानार आमी आयिल्ले आसा. उपरांत
बाळका जेजूचें नोवें करता आसतना तुमचें भक्ती पळोवन म्हाका दर दर म्हणून दिसता. हांगा गडगडो पडल्यार भोवशा तुमी तुमच्या मागण्या दावणू ते एकाग्रता म्हणटा आमी ताचे दावन चंचल जावचे नात. कितल्या भक्तीन आमी मागता भाव भयणीनो, उपरांत मागता. पूण हो साक्रामेंत हो यज्ञ आमी भेटोवचो, हें बलिदान आमी भेटोवचें आसा न्ही येवकारिस्ताचें, ताच्या की वर्त तें दुसरें कांय ना. जेजू आतां ताच्या उतरांत उपरांत उंड्या वयना जावन आमकां विचारता, तूं खरोच वळखताय की ह्या उंड्याक तितली सकत आसा म्हणून? तूं खरोच फाती येताय की हांव जिविताचो उंडो म्हूण जेजू म्हणटा म्हणून? ह्या म्हाका फकत तो उंडो दिसता, कितेंय दोवें दिसता, उपरांत हांव आमेन म्हणटा आनी घेता. ना, उपरांत आमेन म्हणटा आसतना आमी पेद्रो सारके म्हणया, सोम्या हांव हांगा लागीं आयलो, तूं क्रिस्त. आनी जेजू आमकां सांगतलो व्हरतो आमचो भावार्थ. तितलें मेळ्ळें जाल्यार देवा करगा आयचें आमी ह्या नोवेनाच्या मिसाक आयिल्लें सार्थक जातलें. आणि तुमचे हे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागार. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र आदावा सरस्पो देव म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा, हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळूं. हे परिसर्गींचे इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मोरनाचे जैत व्हरून पुनः जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र वर्सा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतां.
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so gut pergatuja. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समर्पणा. तुझे गुणा जीवन आम्ही बरगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही प्रत्येका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोबुंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माय सांगती बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन दंदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेला बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस. पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसोट की पुते आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हजे बाप म्हाका आपोवना तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळता तें पोषण आमी सदां काला शेवंक निर्मी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दयकन बसात. मोगाचेनो गेले ते 25-30 वर्सांचेर आमी नदर मारल्यार खंडीत जावन जायती इस्कॉलां आमी बांदल्यांत, जायती हॉलां बांदल्यांत, पोरण्यो इगोर्ज्यो म्हूण नव्यो इगोर्ज्यो आमी बांदल्यात. बरीं कामां, पाड कामां न्हय. आनी सांगातच जायत्यो सिमेस्त्र्यो आमी सुंगरसिल्यात. आतां प्री वेडींग शूटिंग प्रकाडी येताय. पूण गरजेचो एक विशयाचेर आमी चड गमान दी जाय आसलें, पूण दिलांगे नांग कळीत ना, पूण आनी म्हूण दिवया. आनी तो गरजेचो विशय जावन आसा आमचो क्रिस्ती भावार्थ जिवाळ करचो आनी आमची कुटुंबां जिवाळ करची त्या क्रिस्ती भावार्थान. हांगासर जायते विनवण्यो येतात, तुमी पळयतात. थोडे पटी आमी उक्तेंकर आमी मागणें करतना आमकांच बेजार जाता. परचे परस एक ल्हानशी विनवणी आसली. आवय बापूय बरयतात, 14 वर्सांचें भुरगें फेसबुकार लावू जालां. कोणगी गुजरात असो, आतां तो चेडो येवन घरा येवन बसला आनी दू सांगता आवय बापायक तुमी हांगासर भायर वचा. मोगाच्यानो असली स्थिती थोड्या कडेन घडटा, सगळ्यां कडेन घडटा म्हूण सांगना तुमच्या घरा घडची नाका. हाज्या फाटल्यान मुख्य कारण आसा आमचो क्रिस्ती भावार्थ. आनी हो क्रिस्ती भावार्थ परत जुवाळ करच्याक, अर्थ करच्याक आनी आमचे क्रिस्ती कुटुंबां भावार्थाची केंद्र जावच्या खातीर आमी हांगासर 13 दिसांची शिकवण आज तावन प्रारंभ करता. सांजेर 6 वरांचे मीस जाल्ले उपरांत मार्चाच्या 1 तारीखे म्हणसर खरेंच म्हाका तयाराय जावन क्रिस्ती भावार्थाच्या विशयांत थोडी शिकवण आमी दिता. आनी हाचो उद्देश, फाटलो उद्देश जावन आसा ह्या करेजमा वेळार आमी कार्मेलीत ह्या जाग्यांनी उणें सगळे 15 कुटुंबांक म्हणी जर तर आमी पावल्यार आनी 15 कुटुंबांत म्हणी एक भावार्थ आमी परत जिवाळ आमी करचो केल्यार खंडीत जावन आमची कुटुंबां बरीं जातलीं, आमची फिरगोज्यो बऱ्यो जातल्यो, आमची दियेसीस बरी जातली. त्या देखून तुमकां सर्वांक एक मोगाचें आपणे आज सांजेर 6 वरांचे मीस जाल्ले उपरांत आमच्या हॉलांत आमी प्रारंभ करता. शिकवण सारी सुमार 1.5 वरांची शिकवण आसतली भावार्थाच्या विशयांत आनी ही मार्च 1 तारखेर म्हूण आसतली. तुमी येयात, कुटुंबां समेत येयात, आमची कुटुंबां परत जिवाळ करया, भावार्थांत जिवाळ करया. आनी जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थ दिल्यार आनी हो क्रिस्ती भावार्थ तांचे ते रोंबयल्यार खंडीत जावन तांचे मुखले जिवीत फळाबरी जातलें आनी क्रिस्ताक भियोवन एक मनसुदकायेचें जिवीत तांचें जावन आसतलें. ही जावन आमची पातयणी. येयात, मुखले करेजमाचे दीस फळाबरीत आमी सांगाता करया. आनी ह्या करेजमाच्या दिसांनी आमी तुमच्या सांगाता चलतले आनी क्रिस्ती भावार्थांत आमी सर्वांक तीर जावया. करेजमांत जायती बरी करणी करची आमची संवय जावन आसा. जर तर कोणाकी ब्लड रगत दिवन, ब्लड डोनेशन दिवन हो करेजमाचो काळ प्रारंभ करूंक जाय तर मसूद कॉलेज ऑफ नर्सिंग आमच्या इगर्जेच्या मुखल्या कुशीन आसचो. हांगासर ह्या सोनवारा 9:30 वरार सकाळीं ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा केला. आसक्त असल्यानी हांगासर येचे आनी आपचे ब्लड वा रगत दिवन हे बरी करणी करची. तशेंच सोरोप येवन तावन सुडका साबारांक जाय म्हणून आमी पाती येता. साबाराच्या कुटुंबांत सोरोप येवणे निमती कुटामस पाड जाला. जर तर असले तुमच्या कुटुंबांत कोणी सोरोप येवणाक वळख जाल्ली, ह्या पिडेक वळख जाल्ली कोणी आसा तर आमच्याच ह्या देव मंदिराच्या हॉलांत मार्चाच्या 2 तारखेतावन मार्चाच्या 5 तारखे म्हणसर एक कॅम्प आमी आसा केला. वस्ते कॅम्प धर्मार्थ मार्चाच्या 2 तारीख सकाळी 9:30 वरार हे प्रारंभ जातलें. तुमच्या घरा कोणी आसा तर आपण हाडया. ह्या सोरोप येवण्याच्या ह्या आमालाच्या पिडेतावन सुडका आमी जोडया. मोगाच्या करेजमांनी केवळ 2 हप्ते 12 दीस मात उरल्यात आनी ह्या करेजमांत आमची एक संवय आसा एक बरें कुमसार जावचें. आज तावन आमी आमच्या कोपेलांत कुमसार आसा केल्यांत, आमच्या फादरेबांच्या कोपेलांत. आनी सगळो दीस
हांगासर जे खोपेल उक्ते आसतले आनी कोणाकी जर तर कुमसारा जावंक जाय तर खोपेलाक तुमी वेचे खरेंच प्रारंभ करतना एक बरो कुमसार जावया आनी आमचे काळीज नितळ करून खरेंच आमी प्रारंभ करया त्या देखून जायते ह्या जागाची आमकां गरज आसा आनी ह्या निमती आमी आमच्या पार्लरांत ब्रेस्तराचे मात्र कावन्सिलिंगा वा भुरग्यांच्या वयर वांजेल राजार आमी कॅन्सल केला या ब्रेस्तार मात उरल्या दिसांनी कदाळ जाल्यार येयात कित्याक आमकां सडी तियासाक कुमसाराक आमकां बसोंक जाय सडावत 9-10:30 वरांच्या मिसाक येता जायतो लोक आसता जायतो वेळ तुमी राखाचो पडटा त्या देखून दया करून सुदर्शिया ब्रेस्तारांचे मात्र हांगासर कावन्सिलिंगा आनी वांजेल राजार आसचे ना व्हेकल बंजार ते आसतलें त्या देखून तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाची आशिर्वादा मागता आनी बरो दीस मागता आनी तोच देव तुमची कुटुंबां सांबाळून दी चलोवन दी आनी बावार्थांत बरोवन दी हें जावन आसा आम्हा सर्वांचें मागणें सर उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन सोमचो संतोष म्हणटा सोमी जावं जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण कर दैवीक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें ज्ञानाऱ्याक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो करता कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशीर्वाद दिता आमच्यो गरजो बाळका जेजू मुखार दवरुया आमच्या काळजांनी जायते अत्रेक आसात सांगता मागया हे भगवून जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितानान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता तुका पातयेनीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पापां मुगोस आनी आमकां जाणेर पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान बरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरे देवा तुमी मोप्या खातीर प्रतिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें गेलो नमान बरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरे देवा तुमी मोप्या खातीर प्रतिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें गेलो नमान बरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरे देवा तुमी मोप्या खातीर प्रतिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें गेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे सांगता मागया ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखासर पडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरास्को तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन इकडे बरो जेजू बाळकान आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया आमी आत्तां मागलें आमचे वयले कश्ट आनी निरासपण तूं पयस कर म्हूण ताणें केलां ताजी बुजवण आमकां दी म्हूण आमी मागलें ताणें आमकां दिलां
मागया ये भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर बाळपणा मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दी सरस्वती आणि महिमा जाऊन तुका बळका जेजू आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनार. तुमचो सगळ्यांचो दीस एक कुशाल भरीत दीस जावं कृपेचो दीस जावन म्हूण मागून वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची ओळख Jesus,